भाई नमस्कार. नमस्कार, येस. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. एक सुरवातीक तुमकां एक म्हाका सांगपाक जाय की हे पॉडकास्ट स्पेशली अबाउट मायंडसेटाचेर आमकां उलोवपाक जाय. यंगस्टर्सांचे मायंडसेट आणि तुमचे मायंडसेट म्हळ्यार तुम्ही कनेक्ट करपाक जाय कशें आसपाक जाय मायंडसेटाचेर. कारण आमी तुमचे आमी खुबशे इंटरव्यूज पळयला, तुमचे अवॉर्ड्स पळयला, अचिव्हमेंट्स पळयला. तुमकां एज अ मेंटर म्हणून खुबशे लोक मानतात, भुरगे मानतात स्पेशली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की तुमच्या दृश्टीन मायंडसेट म्हटल्यार कितें? माइंडसेट कसो आसता आतां आमी ज्या हं. एरांतल्यान येयल्या, त्या एरान मोबायल फोन्स नासले. हं. ओके. आनी ती जनरेशन जावन आमी जे आमचें शिक्षण जें आमकां हं. मुळावें शिक्षण म्हणटा, तें आमकां गावलें. तें जर आतां जर कंपेर करीत जाल्यार हो मायंडसेटाचो प्रकार जो आसा, हं. हो जनरेशनाचो प्रकार, तो खंय तरी म्हाका दिसता की कॉम्प्रोमायज जाला. हं. ओके. आतां स्वता एक पेरंट पॉयंट ऑफ व्यू. सो आतां पळय भुरगो घेता. भुरगो कंप्लिटली डिपेंडंट आपल्या पेरंटाचेर रावता. पूण पयलींच्या काळान उलटें आसलें. हं. पयलीं पेरंट्स नॉट दॅट वेल एज्युकेटेड आसले, हं. बट नॉलेजेबल आसले. ओके. ते स्वता काम करताले किंवा स्वता आपले हं. स्ट्रगल करताले. आनी आय बिलॉंग फ्रॉम द मिडल क्लास हं. फॅमिली. सो मिडल क्लास फॅमिलीन एक घर चलोवप किंवा एक हं. कुटुंब चलोवप कशें आसता. ते जेन्ना भुरगो ल्हान आसता तेन्नासून तो मायंडसेट हं. तेज्या आंगान भरलेलो आसा. पण आतां तो एक लेयर जाल्लो आसा. हं. तो लेयर पेरंट आनी भुरग्यां मदीं तो लेयर जाल्लो आसा. तो मायंडसेट डिसॉल्व जायना. सो म्हाका दिसता की आतांची जनरेशन आसा तेणी हो मायंडसेट जो प्रकार आसा तो पेरंटा कडल्यानूच शिकचो पडटा. पूण एक बाई एक हे लागता पळय म्हणल्यार स्पार्क की आपल्याक कितें तरी करपाक जाय. मात धाकटे आसतना खबर नासता कितें करपाक जाय तें. सो हो तुमी स्पार्क कसो दितो दवरलो धाकटे आसतना? हो एक मेन आसता. खंय भुरग्यांचे कितें मरतात खंय तरी नाका त्या जॉबाक किंवा डिफरंट फिल्डान पावतात. तो स्पार्क एक म्हणटात पळय आसता. की आपल्याक कितें तरी करपाक जाय. पूण क्लियर नासता की कितें करपाक जाय. त्या टायमार तुमी कशें कितें बॅलन्स करताले? ना आसा ऑब्झर्वेशन इज हं. बिगस्ट टूल. ओके. आनी तूं ऑब्झर्व करता कसल्या गजाली. आतां एक गजाल कसली घडल्या. सो हं. आर्ट फिल्डान समज कितें चल्लां, जाल्यार एक्सप्लोर करप आसता बाबा. आतां आमी हिस्ट्री वाचना. हिस्ट्री सगळ्यांक बोरींग दिसता. सब्जेक्ट वायज बरोबर. किंवा आनी कसलें वाचपाक. पण जेन्ना हिस्ट्री वाचप आनी हिस्ट्री करप हं. तितून भरपूर फरक आसता. आतां कापास्ताद म्हणटा आमी कोंकणीन हं. वर्ड आहा कापास्ताद. ती कापास्ताद जर आसा जाल्यार मनीस कितें करूंक शकता. ओके. आतां जेन्ना आमी कंपेर करता, हं. ओके. जेन्ना आमी कंपेर करता तेन्ना आतां हांव आर्ट फिल्डान जेन्ना हं. कंपेर करतलों, जाल्यार खुबशे जे लोक आहा फेस आसा, हं. तेंच्यांनी आर्ट फिल्डान खूब हं. कॉन्ट्रिब्यूट केला. पूण हांव जेन्ना ऑब्झर्व करता खूब जाणांक, हं. तर म्हाका दिसता की बाबा हेणी आनीक कितें करचें आसलें काय. तो जर हं. करना जाल्यार कोण तरी करतलो. हं. कोणूय ना करना जाल्यार हांव तरी करतलों. सो हो एक परत एक मायंडसेट आसा जो करपाचो हांवें. तुम्ही आता यामध्ये शब्द यूज केला कापाचाल आसपाक जाय. सो एक्चुअली आम्हाला एक्सप्लेन करपाक शकता कापाचाल म्हटलं की एक्चुअली हा किंवा किंवा कशें तयार जाता तें? आतां स्कील हं. म्हाजे कडेन स्कील ना. पूण म्हाजे कडेन कापासीटी आहा ती अटेम्प्ट करपाक. हं. अ, एक इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाल्लो. तितून आमचो एक ऑथर आसा. ओके. तेणें एक टॉक दिल्लोलो रिगार्डिंग फेल्युअर, हं. ब्युटी ऑफ फेल्युअर. तो एक्सप्लोर केलो थोडे. पयलो हेजे इंटरव्यू. हांव पर्सनली वचोंक ना. अनुपम खेर, हं. सॉरी अनुपम खेरान फेल्युअराचेर एक टॉपीक हं. पॅनल डिस्कशन जाल्लें. तितूनसून तें हांवेन पळोवंक ना पूण म्हाका तें हांवेन तें मागीर हं. स्टडी केलो. मागीर पोस्ट प्रोडक्शनचे विडियोज बीन पयले. तेन्ना एक जालें की बाबा सक्सेसचेर सगळे जाण उलयता. फेल्युअरचेर कोण उलयना. सो फेल्युअराचेर जेन्ना तूं उलयता, फेल्युअर इज नॉट हं. बॅड. सोसायटीन तेका कन्सिडर केल्यार बॅड. पण जेन्ना हांव 17 वर्सां फेल जाता, 18 वर्सां फेल जाता, की हं. हांव कितें तरी नवें शिकता किंवा नवें हं. कितें तरी घेवन वयता. इट नॉट नेसेसरी. हं. ओके. आतां म्हाज्या गुरून म्हाका कितें हं. सांगला इज जिखप हं. जिखप किंवा सक्सेस इज नॉट अचिव्हमेंट. लिव्हिंग दॅट जर्नी हय. इज हांव होच तुमकां विचारपाक लागलो की इज तुमी वर्थ. म्हणटा एक हायस्ट लेवलचे अचिव्हमेंट्स तुमचे कडेन आसात व्हडले व्हडले. जे भुरग्यांचे ड्रीम आसता ते तुमी एक्चुअली अचीव्ह केल्ले आसात. सो एक्चुअली सक्सेस किंवा अचिव्हमेंट म्हणजे तुमच्या खातीर कितें? सक्सेस अचिव्हमेंट म्हणल्यार कितें, की भूक, हं. कितें करपाची भूक. रिझल्टाची भूक न्हू. करपाची भूक ही हं. निर्माण जावपूच जाय. आतां म्हाका खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक वचोन प्रायज घेवंक जाय हं. किंवा फर्स्ट येवंक जाय, ही हं. भूक ना किंवा प्रायज मनी घेवन किंवा ट्रॉफी हं. व्हडले घेवन अशी म्हणजे नांव गावप पेपराचेर ही भूक ना. बाबा त्या लेव्हलाचेर त्या हं. प्लॅटफॉर्माचेर हांव गेलो आनी हांवेन म्हणजे परफॉर्म हं. केलो कितें आसूं. Maybe it's an artist, maybe it's in academics, maybe whatever हं. it is. But that process I have to हं. enjoy. तो प्रोसेस जर तू एन्जॉय करना हं. जाल्यार तो
लेवल तुका अचीव जायना, ऑर यू कॅनॉट बी अ मास्टर इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग. पण एकदा मास्टर जावपाक एकदा आमी म्हणटात की एकाच गजालीतून फोकस रावपाक जाय. पण एका थोड्या जाणांक आमी अशेंय पळयल्या ते 10 गजाली सायमल्टेनियसली करता. 10 गजाली सुद्दां बऱ्या प्रकारे आसता. अशें एक तुमचें उदाहरण आसातूच. सो हे कशें बॅलन्स करता एक्चुअली एकाच गजालीन फोकस करप जाल्यार फुडें सरपाक जाय नाका 10 गजाली आमी वांगडा करपाक शकता. सी, इफ यू आर केपेबल इनफ टू क्रॅक दॅट पर्टिक्युलर थिंग, जाल्यार ती पर्टिक्युलर गजाल अटेम्प्ट करप. आतां ती अटेम्प्ट करच्या पयलीं भितर भरपूर होमवर्क आसता. सिंपलशी गजाल आमी आतां पयलीं पळयत जाल्यार प्रत्येक घरान किंवा प्रत्येक गांवान, ओके, घरान म्हणा गांवान कितलेशेच गोंयकार आमचे मुर्ती करताले. क्लेसून खूब प्रकार करताले. ओके, आतां सरकारान स्कीम काडल्या प्रोमोट करपा खातीर. हे एक्चुअली दुर्दैव आमचें पळोवंक गेल्यार. कित्याक काडल्या की प्रोत्साहन दिवपा खातीर. पयलीं दिवंक जाय आसलें. आतां ताची पिढी आहा ती सोंपता. म्हाजो काका पयलीं गणपती करतालो. ते गणपती करता म्हणून कळटालें माती घालयतालो, हें करतालो. तेच्या बरोबर हांवूय बसतालो करपाक. म्हाका गणपती फूल करपाक कळनासलो, पूण हांव हात जोडटालो, हातीचे शेप करतालो. ते करता 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 हांव स्वताचो म्हजो गणपती तयार केलो. ते करता करता आमी गणपती तयार करपाक लागले. सो क्ले मॉडेलिंग जी पार्ट हांव केन्ना शिकोवूच ना. ती 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 कला क्ले मॉडेलिंगाची हांव खंय तरी मातशें कितें तरी आतां जर म्हाका क्ले दी जाल्यार हांव तेका कितें ना कितें तरी करता. सो आतां ती हांवें डेव्हलप केली जाल्यार आयल बी अ स्कल्पचर करपी एक आर्टिस्ट आसतलो. एक बाई तुम्ही हांवें एक स्कीम म्हटली, स्किमीचो एक हांव उच्चार केलो. सो एक्चुअली आमच्या गोवानूच जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंट स्किमी खातीर सपोर्ट करता एक्चुअली. कारण अशी खुबशीं उदाहरणां म्हाज्याच कडेन आहात की आमी बिझनस करपाक सोदता, आमकां गव्हर्नमेंट सपोर्ट मेळना. स्किमीनी एप्लाय करता. ते 6-7 म्हयने प्रोसिजराकूच वयतात. आमचो बिझनस थंयच उरता मागीर. बिझनसूच नाका आतां. तेका दोन गजाली आसा. सगळ्यां कडेन कॉमन आसा. ओके, 2 बाजू आसा. एक रायट अप्रोच, कळ्ळें, जो खंय तरी एक ब्रीज निर्माण जाला. ओके, प्रत्येकाक तूं जर विचत ह्या इंटरव्यूच्या माध्यमांतसून खुबशे लोक रिलेट करतले की अरे गव्हर्नमेंटाचेर ते नाका रे आसूं, कित्याक ते भरपूर राटवळी तेजेर, भरपूर कितें कितें करचें पडटा, फावटी घालच्यो पडटा, हेजे पांय धर तेजे पांय धर. सो ही जर सिंगल विंडो सिस्टम जर जायत जाल्यार आमच्या असल्या आर्टिस्टांक ताचो भरपूर फायदो जातलो. गोंयांत भरपूर आर्टिस्ट आसा जे खूब कितें करूंक सोदता, पूण तो एक ब्रीज तयार जाला सरकाराच्या आनी आर्टिस्टाच्या मदीं. सो तो खंय ना खंय तरी ते झेपाना. तुमच्या असल्या आर्टिस्टांक एक्चुअली सपोर्ट मेळटा गव्हर्नमेंटाचो खऱ्यांनीच? कारण येद्या व्हडल्या लेवलाचेर तुमी पावोन जर तुमकां सपोर्ट मेळटा किंवा मेळना हें जर कळात जाल्यार बाकीचे आर्टिस्ट तयार जातले. एज अ पर्सन म्हाका दिसता अजून पर्यंत सरकाराचो कसलोच सपोर्ट अजून पर्यंत एज अ आर्टिस्ट म्हाका गावना. प्रयत्न भरपूर जाले सरकारा कडेन अप्रोच करपाचे, पण सगळे जी भाशणां, पॉलिटिकल टॉक्स आनी कितें कितें आसा, कोणाक ब्लेम करिना, पण एट द एंड बॉटम ऑफ द स्टोरी इज एका आर्टिस्टाक सरकारा कडल्यान सपोर्ट, म्हाज्या असल्या आर्टिस्टाक सरकारा कडल्यान अजून पर्यंत तरी सपोर्ट मेळोंक ना. दो आमी गोंयचें नांव आमी नॅशनलाक इंटरनॅशनल पर्यंत पावले एज अ गोवा म्हणून. खंय आमी ते आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक वचोंक ना किंवा आमी आमचे कसल्या पर्सनल कामा खातीर वचोंक ना. थंय वयता तेन्ना गोवा म्हणून वळखता किंवा इंडिया म्हणून वळखता जेन्ना इंडिया भायर वयता जाल्यार. आतां भाई तुमी खंय तरी पावले, पण खुबशे आर्टिस्ट आसता तांकां फायनॅन्शियली बॅकअप जाय आसतलो. खंय तरी स्किमी एप्लाय जायना किंवा गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट मेळना जाल्यार त्या आर्टिस्टांनी करपाचें तर कितें? अशे खुबशे आमचे आर्टिस्ट गोंयांत आसात. तेंच्यांनी करपाचें कितें? कोणा कडेन हात पसरपाचे? एक कॉमेडी गजाल तुका सांगता हांव, रिवील करता एक्चुअली. मे बी कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता, बट इट इज फॅक्ट. पीपल हॅव टू एक्सेप्ट इट. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स एक वार्षिक त्यांचो इव्हेंट करता, यूथ फेस्टिवल, यूथ इव्हेंट करता. तो वर्सान एकदाच आसता आनी अशें मानलें जाता की डान्स फॉर्म, आतां हांव डान्साचेच उलयतलों, डान्स फॉर्मान जेन्ना पार्टिसिपेट जाता एवरी स्टेट्स आख्खे इंडियेनसून यूथ फेस्टिवल जाता. तितूंतसून जेन्ना गोवाचें डेलिगेशन जेन्ना वता, आतां आवट जालें की रेजिस्ट्रेशन चालू आसा म्हणून हांव पर्सनली इन्व्हेस्टिगेट केलें, म्हणलें पार्टिसिपेट जावचें अशें. मागीर कळोन येयलें की हेंचो रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे फोक डान्साच्या प्रकाराक फक्त 7 काय 8 जाण एलिजिबल आसा. तितल्याच लोकांक घेवंक शकता. तितून डान्सरूय आसपाक जाय आनी वाजंत्री टोटल मेळून 8 आसपाक जाय. हे गोंयचो फोक जर कन्सिडर करीत जाल्यार इम्पॉसिबल. कित्याक गोंयच्या फोकान वाजंत्रीत 5 जाण जाय पडटा. बरोबर. उरले कितले जाण? 3 जाण. 3 जाणांक तूं गोंयचो फोक दाखोवंक शकना. कुणबी दाखोवंक शकना, मांडो दाखोवंक शकना, आमची कट्टी फुगडी, तोणयामे फुगडी कितें दाखोवंक शकना. म्हळ्यार कोणाचेर कोणी रुल्स बरयला तांकां एक्चुअली खबर ना अशें तुमचें म्हणणें. आतां कशें सांगू आतां जेन्ना म्हाका हांव अप्रोच जाल्लो डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूथ अफेअर्साक की अजून पर्यंत गोवा नॅशनलाक जिखून येवंक ना. म्हटल्यार हांव प्रयत्न करतलों, वयतलों, पार्टिसिपेट जातलों आनी पार्टिसिपेट असो जातलो की थंय वचोन आमी गोंयचे फोक फॉर्म जिखून गोंयांत येतले. गोवा इज वन ऑफ द ओल्डस्ट फोक फॉर्म इन इंडिया आनी रिचस्ट फोक फॉर्म, आनी तो वायब्रंट
करू शकता आमी, हालोवंक शकता आख्खी हम्म. इंडिया. पण थोडे टेक्निकल हम्म. गजाली आहा त्यो आमी आमच्या हितून फीट जायना. हम्म. सो हांवेन वयता तेंच्या ऑफिशियल्सांक सांगलें की सर मॅडम हम्म. हें रॉंग. हम्म. कित्याक म्हाका जर फोक फॉर्म म्हणून म्हटल्यार गोवा जिखून येयना. कळ्ळें. दीस इज अ बेसीक हम्म. रिझन गोवा रिजन येयना. ते म्हणपाक लागले आमकांय खबर ना सेंट्रलासून हम्म. ते पण हेतून कितें तरी हम्म. चुकी ही चुकीची गजाल. एज अ आर्टिस्ट म्हाका दिसता जाल्यार ही चुकीची गजाल. सो टेक्निकली जायना. सो अजून पर्यंत गोंया जिखून येवंक ना. जाल्यार आतां बेजिकली एक आर्टिस्ट फॉर्मूच धरले किंवा आमी यूथ धरले जाल्यार यूथ गोंयचे कित्या खातीर फाटीं उरता? बिझनसान आसूं किंवा आपल्याक वयर सरपाक जाय कित्याक लागून गोंयचे भुरगे फाटीं उरता? ना तुजो प्रश्न आहा तो बरोबर आहा पूण प्रश्न रॉंग हम्म. पद्दतीन केला तुवें. यूथ फाटीं उरना. हम्म. यूथ थंयच आसा. युथाची एनर्जी आसा ती थंयच आसा. हम्म. फक्त ती एनर्जी युथाची बूस्ट करपाक हम्म. फाटसुनूय सपोर्ट ना, फुडसुनूय सपोर्ट ना. हम्म. बेजिकली कशें केलां आर्टिस्टाक कोणी तरी रिकॉग्नायज करचें पडटा. हम्म. सरकारा कडेन आमी हम्म. चल सरकार मॉनिटरी सपोर्ट करना. हम्म. जाल्यार एक आर्टिस्टाची कसली भूक आसता? हम्म. रिकॉग्निशन. हम्म. रिकॉग्निशनाची आर्टिस्टाक कडेन हम्म. आर्टिस्टाक खरी भूक आसता. ती सुद्दां खंयच्याच आर्टिस्टाक मेळपा खातीर भीक मागची पडटा. हम्म. अशें तरी म्हाका दिसता. आतां म्हाजो जो पर्सनल एक्सपिरियन्स जर विचारत जाल्यार सरकार म्हटल्यार हांव म्हणटलो की बाबा हम्म. म्हाका नाकाच. हम्म. ओके. अजून पर्यंत जे कितें कळ्ळें. देवाच्या कृपेन केलां तें आमी विदावट सरकारचो. हम्म. जर सरकारचो सपोर्ट आसलो जाल्यार हम्म. इमेजीन करा गोंयचे आर्टिस्ट बरोबर. भोवघाल करतले आसले. हम्म. कळ्ळें तुका? गोंयचो आर्टिस्ट जेन्ना आतां सिनेमा इंडस्ट्री आसा, हम्म. देन आमची डान्स इंडस्ट्री आहा, हम्म. थिएटर इंडस्ट्री आहा, तितून सारके हाय लेवलाक वयतले हम्म. आसले. पण आतां मॅट्रिक्युलस जाला. हम्म. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गोवा म्हणटा. खुबश्यो गजाली करता म्हणटा. पण एज अ आर्टिस्ट म्हाका तरी दिसना करता. डिबेटीक आपय तूं कोणाकूय हम्म. हांव 1 to 1 5च क्वेशन हम्म. विचारता. 5 क्वेशन जर आन्सर म्हाजे केले जाल्यार येदे व्हडले आयएसओ स्टँडर्ड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जे गोवा सरकार चलयता आनी आख्खो भार हम्म. गोंयच्या संस्कृतीचो तेंच्या बरोबर आसा. सो म्हाज्या तरी इन्फॉर्मेशन प्रमाणे ते फक्त इव्हेंट्स आनी प्रोग्राम्स करता. इवन अशें आमी आयकलेलें जाल्यार फाटल्या दिसा ते अवॉर्ड आमचे क्रिएटर्स अवॉर्ड्स जाल्ले गोंयांत. ते सुद्दां एक्चुअली भितर सगळी फिक्सिंग आशिल्ली अशें आयकलेलें. खरें गजाल काय फोटींग हें सगलें? पळय क्रिएटर्स हम्म. जे आसा हम्म. आतां सोशल मिडियाचो ट्रेंड चलता. थंय क्रिएटर्स एक डिफरंट एंटिटी येता, डिफरंट हम्म. सॅक्टर जाता. ओके. कंटेंट क्रिएशनाचे थोडे लोक होस्ट करता, हम्म. थोडे प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन करता. ओके. आतां स्ट्रक्चरल बॉडी ना. हम्म. आतां मिनिस्ट्री ऑफ यूथ आहा किंवा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री आहा. ते जेन्ना क्रिएटर अवॉर्ड करता नॅशनल लेवलचेर, तोच जर पॅटर्न आमी गोंयांत जर फॉलो केलो जाल्यार ताका क्रिएटर अवॉर्ड म्हणू शकता. कोणूय अंडू बंडू येता, क्रिएटर अवॉर्ड करता, अवॉर्ड दिता. तेका आमी जेन्युइन किंवा ऑथेंटीक म्हणू शकता. बरोबर. ते करता जर पिक्चर पळयत हम्म. जाल्यार ते अवॉर्ड होस्ट करता तेंचो स्वताचो बेनिफीट करपा खातीर. ते स्वताचो ब्रँड प्रमोट करपा खातीर. कित्याक क्रिएटर्स आसा न्ही. सो तांकां ऑन बोर्ड करता, तेंच्या बरोबर कोलॅबोरेशन करता, तेंचो ब्रँड प्रमोट जाता. इट इज जस्ट ऑन द पिक्चर सेयिंग दॅट आमी तुका अवॉर्ड दिता, सिलेक्ट जाला हें जालें. कारण खुबशे बारीक भुरगे तांकांच पळोवन बाबा हेका अवॉर्ड मेळपाक शकता जाल्यार आपुणूय ते करता पण खंय तरी तांकां रॉंग जाग्यार मेळ्ळेले आसता अवॉर्ड हे लोकांकूय खबर आसता. सी अवॉर्ड मेळप हें इम्पॉर्टंट न्ही. तुजें काम लोकांनी रिकॉग्नायज करप हें इम्पॉर्टंट. तुज्या वाटचालीन तुका अवॉर्ड्स ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर येता. पूण तुजो काम कंटिन्युअसली आनी कन्सिस्टन्सी तुजें काम जेन्ना रिकॉग्नायज जाता तेन्नाच तूं एज अ तयार आर्टिस्ट किंवा तयार परफॉर्मर किंवा तयार फेस अशें म्हणू शकता. आणि एक भाई आता मेन प्रश्न असो की आपूण जेन्ना आपल्या फिल्डार आहा की आपलो फील्ड बरोबर का रॉंग हे कसो चॅक करप म्हणजे ग्राफ काय चॅक करप आपलो रिजल्ट. ओके. तुज्या फिल्डान जर तुका रिजल्ट मेळटा हम्म. तेन्ना यू आर सक्सेसफूल. तुज्या फिल्डान जर तुका रिजल्ट मेळना जाल्यार खंय तरी कितें तरी कमी आसा. यू हॅव टू कन्सल्ट. कनेक्टिविटी, मीट पीपल, लोकांक मेळप आसता, तेंचेर उलोवप आसता, कन्सल्ट करप आसता. रिजल्ट मेळना जाल्यार एक कितें तरी रिजन आसतलो की स्वता हांव चुकता किंवा म्हजी मेसेज खंय तरी कन्वे जायना किंवा म्हजो टॅलंट किंवा खंय तरी कमी पडटा. दीस इज ओन्ली रिजन. एक म्हाका विचारपाक अशें आवडटलें की गोंयांत आमी पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट एक रफली हांवेन कालूच चॅक केलें 100+ गोंयचे न्यूज चॅनल जाल्ले आहा बारीक मोठे तरी जाल्यार तेज्या भायर तुमचो एक आसा तो बी हिंदीन आसा. सो तुमकां न्यूज चॅनल ओपन करपाक जाय म्हणून कशें कितें कॉन्सेप्ट कितें तो मायंडसेट कसो कितें जालो की इतले ऑलरेडी आसा ते बी तुमच्याकून व्हडले आहा प्लेयर. न्यूज चॅनल ओपन करपाचो आसा न्ही हांवेन एक स्मॉल इनिशिएटीव चालू केल्या गोवा टीव्ही हिंदी म्हणून. आतां हांव गोंयकार सगळे कडेन कोंकणीच उलयता पण हीच इनिशिएटीव हांव फक्त हिंदीनूच करता. म्हणजे थोडे व्हिडिओज पळयता सोशल मिडियाचेर सर्क्युलेट जाता ते हिंदी लँग्वेजीन आसता. सो बेसिकली इट इज नॉट हिंदी चॅनल कसो. आमी गोंयचो कोंकणी जो कॉन्टेंट आसा तो हिंदीच्या स्वरुपान आमी आमचे भारतभर पसरता की हिंदी इज अ
आमची राष्ट्रभाषा आसा आनी हिंदी सगळ्यांक समजता. आमी जेन्ना कोंकणीन कसलो कॉन्टेंट करता तो कोंकणीन कळटा लोकांक. जेन्ना कोंकणीच्या भायर वयता तो महाराष्ट्रा पर्यंत चलतलो. भायर तेन्ना लोकांक आमचें जे कम्युनिकेशन आसा आतांची इंटरव्यू आसा ती जर भायर करतलो जाल्यार आमकां सगळे सबटायटल घालचे पडटा. सो हांवेन कितें चिंतलें की प्रत्येक गोंयचे चॅनल आसा ते कॉन्टेंट आयदर इन कोंकणी करता, इंग्लीश करता नाल्यार मराठीन करता. पण हिंदीन एकूय कॉन्टेंट जायना. आनी जे भायले इन्फ्लुएन्सर आसा ते येवन आमच्या नांवाची घाण करता गोंयच्या नांवाची. गोंयच्या बिचाक आपापलें नांव दवरता किंवा रॉंग इन्फॉर्मेशन कन्वे करता. आपल्याक स्वताक लायक्स, फॉलोवर्स वाडचे म्हणून फाटल्या आतांच आमचो एक युट्यूबाचेर एक तो युट्यूबर गोंयांत येयल्लो. तेणी अशेंच कमेंट केलें, अशेंच एक ब्लॉग केलो आपणाचो की टिटोज लेन आहा ती आमची फेमस गोंयची टिटोज लेन बागान आहा ती रेड लायट एरिया. सो इट इज अ रॉंग मिसकन्सेप्शन. ती मागीर मिलियन्स लोकांनी पयलीं शेअर केल्या, मागीर तेजी कॉन्ट्रोवर्सी जाली, कितें मागीर तेणी सॉरी म्हटलें. सो असले इन्फ्लुएन्सर हांगासर येवन गोंयचे रॉंग कॉन्टेंट, रॉंग मेसेज कन्वे करता इंडिये खातीर, हेका खंय तरी चाबूक मारचो म्हणून हांवें गोवा टीव्ही हिंदी हो एक इनिशिएटीव चालू केलें. एक बाई हेजेरून विचारूंक गो दिसता पॉयंट एक मातसो आउट ऑफ बॉक्स वयता प्रश्न बट आतां खुबशे गोंयान लोक आसात जे बरे बरे कंटेंट करतात पण जे व्ह्यूज पळयता जाल्यार नाके बरोबर 10, 15, 20 ना 100 अशे आनी जे फालतू कंटेंट करतात तेंचे मिलियन्सांनी व्ह्यूज वयतात अशे गोंयांतले सुद्दां आसात क्रिएटर्स. सो आतां कोण खऱ्यांनी बरे कंटेंट करता बरे कंटेंट करप काय करप ना असो एक प्रश्न पडटा कारण ते सुद्दां खंय तरी डिमोटिवेट जाता. पळय कॉन्टेंट म्हटल्यार एक मरे हांवेन एक अशें मायंडसेट करून केलें. कॉन्टेंट म्हटल्यार एक मेनू, ओके, बुफे सिस्टम. आतां म्हाका जो आवडतो तो कॉन्टेंट हांव खातलो. बुफे सिस्टम न्हू, इंटरनेट इज अ बुफे सिस्टम. सो म्हाका जो कॉन्टेंट जाय तोच हांव घेतलो. तशे खुबशे इंटरेस्ट फॅक्टर्स आसा. कोणाक ग्लॅमरस आवडटा, कोणाक एंटरटेनमेंट आवडटा, कोणाक फनी आवडटा, कोणाक एक्सप्लोर करपाक आवडटा, कोणाक हेरिटेज आवडटा, कोणाक ट्रॅव्हल आवडटा, कोणाक पॉलिटिक्स आवडटा, कोणाक हॅपनिंग्स आवडटा, ब्रेकिंग न्यूज, वॉटएव्हर. सो डिफरंट वर्टिकल्साचे कॉन्टेंट तयार. आतां म्हाजो ऑडियन्स कोण हो कॉन्टेंट क्रिएटराक खबर आसपाक जाय, तसलोच कॉन्टेंट करप. आतां मे बी तुका कॉन्टेंटाक तो रीच मेळना, तो तुजो येना, मे बी ते कॉन्टेंट डिलिव्हरीन कितें तरी एरर आसा किंवा कितें तरी मातशें कमी पडटा. सो ते मोर इफेक्टीव वे ऑफ डिलिव्हरिंग द कॉन्टेंट. हितून खुबश्यो टेक्निकल गजाली लागता, विज्युअल आर्ट लागता, कितें तुजें मेसेज कशा तरेके पास जाता, तुजो स्पीड ऑफ डुईंग द आर्ट ऑफ कन्वेईंग दीस, आर्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन्स, आर्ट ऑफ आन्सरिंग. सो बेसिकली इट्स इन अ फ्रेम. तुका पयले 7 सेकंदान कळटा व्ह्युअराक, पयल्या 7 सेकंदान तुजो कॉन्टेंट रीच आहा काय एवरेज आहा तो कळटा. हांव पयतलो 7 सेकंदान स्क्रोल केलो जाल्यार फिनिश. सो दिस इज वॉट आय फील. म्हणजे बुफे सिस्टम फॉर मी इज कंटेंट. भाई एक टायमार पयलीं लोकां बुकां वाचतालीं किंवा लॉंग कंटेंट पळयताले, 2-3 वरांचे व्हिडिओज पळयताले, डिफरंट पॉडकास्ट हे पळयताले. सो आतां खंय तरी पळयताले लोक 30 सेकंदाचे व्हिडिओज पळोवंक पळयनात एक्चुअली. कितले बरे आसले जाल्यार. सो हे कित्या खातीर जाता? इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज. ओके, गुगलान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा तेका नॉलेज म्हणू शकना. AI कितेंय बरें व्हडलें करूं शकता. AI कॅन क्रिएट वंडर्स, बट AI कॅनॉट क्रिएट आर्टिस्ट or art. कळ्ळें? सो AI कॅन बी यूज एज टूल्स. ओके, तूं तुज्या स्किल्स एनहान्स करपाक AI यूज कर. तुज्या बेसीक स्किलानूच तूं जर AI यूज करीत जाल्यार यू आर नॉट आर्टिस्ट. कळ्ळें? सो जो थॉट प्रोसेस जो आसा, ओके, फॉर मी कंटेंट इज किंग. जर कंटेंट तुजो किंग आसा जाल्यार तुका कसली भिवपाची गरज ना. तुका लायक्स येतले काय ना, व्ह्यूज येतले काय ना. कंटेंट इज किंग हे तुवें तकलेन धरपाचें. आनी AI बाकीचे टूल्स आसा जे बाकीचे कंटेंट क्रिएटर्स आतां इजी करपा खातीर लोकांक टायम नासता न्ही. सो हे टूल्स त्या पद्दतीन यूज करीत जाल्यार तुजो कंटेंट सक्सेस. आतां तुमचो मायंडसेट तुमी कसो तयार करून दवरता की आपलो ह्या दिसा हें करपाक जाय किंवा हे कंटेंट घालपाक जाय, कारण शेड्यूल करप किंवा प्री प्लॅन करप हें खूब गरजेचें आसता. सो तुमी कशें कितें मायंडसेट करून दवरता तेच्या बद्दल? हांवेन सगळ्या न्यूज चॅनलाक स्टडी केला, डिपली स्टडी केला. सो तेंचे एक शेड्यूल आसा, ब्रेकिंग, बुलेटीन आनी कितें. तो ट्रेडिशनल वे ऑफ कन्वेईंग द मेसेज. ओके, हांवेन कितें केलां की गोवा टीव्ही हिंदीच्या माध्यमांतसून दिसभर सगळे जाण बिजी आसता. सगळ्यांक आफ्टर 4 o'clock टायम मेळटा. सकाळी आपल्या कामान, कोणी स्कुलान आनी कोण 4 उपरांत जो क्वॉलिटी टायम शाळा जाता, तितून मातसो रिलॅक्स मोड म्हणू शकता. ओके,
तो थोड्याचो 4 जाता, थोड्याचो 6:30 थोड्याचो साडे आता 8 जाता. सो एवरी डे जेन्ना 3:30 तूं आमचो Instagram गोवा टीव्ही हिंदी जर ओपन करीत, जाल्यार तुका आयच्या दिसाचे फूल घडामोडी इन 2 मिनटाच्या भितर मेळटलो. कसलोय आमचो 90% ऑफ द कंटेंट जो गोवा टीव्ही हिंदी जनरेट करता 2 मिनटाच्या वयर नासता. कित्याक म्हाका तुका टायम ना किंवा आख्ख्या दिसान कितें घडलां ती जर तुका पळोवंक जाय जाल्यार 2 मिनटान तूं पळोवंक शकता. सेम न्यूज बाकीचे सगळे इन डिटेल दाखयता. तूं इन डिटेलन पळोवंक जाय जाल्यार बाकीचे कडेन अवेलेबल आसा. आतां ही न्यूज हांव तयार करता कोणा खातीर? गोंयचे ऑडियन्स जालेच. गोंयच्या ऑडियन्साक हिंदी कळटाच. भायल्या लोकांक की बाबा गोंयान कितें कितें बरें काम जाता, कितें कितें करेक्टीव काम जाता, कितें कितें स्कॅम्स जाता, कितें कितें फ्रॉड्स जाता आनी कितें जाता. ते बाबा इधर हो रहा है तो गोवा में भी ऐसा ही हो रहा है कळ्ळें. पण तेंकां भायल्या लोकांक कितें दिसता की गोवा म्हटल्यार एक खंयच्या तरी दुसरो प्लॅनेट कसो अशें कन्सिडर केलें वयता कळ्ळें. आनी गोवाची इमेज जी आसा ती खूब वायट सद्या केल्लेली आसा आनी रिस्पॉन्सिबल आमी गोंयकारूच आसा. भायल्यांक कांय म्हणप ना. आता एकदा आमी अशें आयकलेलें की एज्युकेशन फॉर्मान किंवा आमच्या हेल्थ सेक्टरान स्कॅम करपाक पयशे ओडपा खातीर खूब मेळटात आनी अशे लोक ओडटात सुद्दां. अशें एक्झाम्पल पेपराचेर खूब कडेन वाचलेलें सुद्दां आसा. हे कितले पॉयंट ऑफ व्यू तुमच्या बरोबर आसा? कारण अशे खूब जाणां आसात जे येतात सुद्दां की हे गजाली कशें कितें पळोवपाचें युथांनी. कारण खुबशे यूथ हेल्थांनी किंवा एज्युकेशन सेक्टरान कितें तरी वेगळें करपाक सोदता, पूण हे गजाली आयकता आनी खंय तरी ते फाटीं सरता. ना आमी पळय आमी आतां आर्टिस्ट, आमकां पॉलिटिक्स लागना. सो आतां ते स्कॅम्स आनी किंवा ते फ्रॉड्स कितें म्हणटा पळय ते प्रत्येका कडेन आतां एक्सपोज जाता जाल्यार कळटा. पयलीं आतां एक्सपोज जावना नासलेल्यार आमकां कांयच खबर ना. ओके, त्या लेवलाक तेंका एडमिनिस्ट्रेशन आसा, तेंचो कोर्ट आसा, पुलीस आसा, सगळे आसा ते तेंच्यांनी पळोवप. आतां म्हाका जर करूंक जाय हांव करतलोच न्ही. सो म्हाका हे हर्डल्स किंवा हे म्हाका डिमोरलायज करपी ज्यो फॅक्टर्स आसा ते कशें करचो ना. फाल्यां समज कोण म्हणटा भायलो येवन की ना गणेश चतुर्थीचे हे गणेश चतुर्थीचे खूब जाला हांव गणेश चतुर्थी करचो ना. म्हाज्या घरान हांव गणपती हाडटलो 5 दीस घातितलो. म्हाजी चवथ हांव म्हाका जाय तशी करतलोच न्ही. बरोबर. सो फॅक्टर्स कसले आसूं. सो म्हाका जो गजाल म्हाका ती फाटीं ओडटा किंवा ती फाटीं ओडटा ती हांव सायडीक दवरून आय हॅव टू बी फोकस ऑन वॉट आय एम डुईंग. तुमच्या पॉयंट ऑफ व्यू खंयच्या फिल्डान वयर सरपाक जाय जाल्यार खंयच्या गजाली युथांनी लक्षांत दवरपाक जाय? ह्या गजाली मेन आसा किंवा हे सोडप ना गजाली अशे खंयचे आसता ते? एक तर मेंटरशीप, स्टडी आनी वाचन भितर म्हणजे जो होमवर्क आसता. एक सिंपल एक्झाम्पल, जेन्ना एक झाड कापपाचें आसता तेन्ना तूं सकाळी स्टार्ट कर. सांज म्हटल्यार तूं झाड कापतलो. पूण तो प्रॉपर झाड जावणाक कापप जाय. तो सकाळ ते दनपारा पर्यंत फक्त धार काडटलो. 2 वरान झाड कापून उडयतलो. कळ्ळें. धिस इज आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेशन. कळ्ळें तुका. सो ही एक एक्झाम्पल आसा की प्री प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इफ यू आर डुईंग कसलोय काम करतले. आनी खंयच्या फिल्डान वयर सरपाक मातसो टायम वयता, पेशन्स जाय पडटा, तो कशें डेव्हलप करप किंवा कामान वयर सरपाक किंवा पयशे जोडपाक सुद्दां त्या फिल्डांसून एक टायम वयता, तो पेशन्स जो आसा तो कसो डेव्हलप करप. किंवा आजकाल अशें जालां की हांव 4 दीस हे करतलो मागीर परत सोडटा दुसरें करता. अशें आमी खंय तरी युथांच्या मदीं पळोवपाक लागतलो दिसता आमकां. कारण तो रोखडोच वयर सरलो मरे त्या फिल्डांसून. आपल्याक टायम लागता. सो तो कसो मेंटेन करप पेशन्स? आतां इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. खुबश्यो गजालीक टायम लागताच. व्हेरी शॉर्टकट हो रस्तो ना. खुबशे म्हाका ऑलमोस्ट 15 वर्सां हार्डवर्क करचो पडलो. मागीर रिकॉग्निशन गावपाक स्टार्ट जालें. 15 वर्सां पयलीं कोण वळखनासलो कांय ना अशें कांयच नासलें, झिरो आसलें. सो 15 वर्सां म्हजी वेस्ट जावना. 15 वर्सान हांवेन भरपूर जोडले, लोक कनेक्ट केले, सर्कल बिल्ड अप केलो. मागीर जेन्ना भायर वचपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की बाबा एक्झॅक्टली कितें आसता. सो खूब जाणांक हांव तेंच एक्झाम्पल दिता की बायन बेबो आसता. तेका दिसता की तोच आपणाचो वर्ल्ड कळ्ळें न्ही. पूण तोच बेबो जेन्ना भायरच्यान भायर सरता तेन्ना दिसता की एक्चुअल वर्ल्ड कितें. सो जर आमी अशेंच एक्सप्लोर करीत रावले जाल्यार एक फिल इन द ब्लँक्स आसता ते फील जायत रावता आनी खंय ना खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी आसता. इफ यू नॉक द डोर कितें म्हणटा ते ऑपॉर्च्युनिटी कम्स. डोर जर ओपन जायना जाल्यार स्वता ओपन जाता. एक लास्ट तुमच्या कडल्यान मेसेज फॉर यंगस्टर्स की मायंडसेट कसो एक्टिव्ह दवरप आनी आपूण कसो स्ट्रॉंग दवरप ऑलवेज. कित्याक खुबशे फावटी प्रॉब्लेम्स येतले एखाद्या येवचे ना त्या टायमार. म्हळ्यार बेसिकली मायंडसेट कसो डेव्हलप करून कसो स्ट्रॉंग दवरप आपलो ऑलवेज? मेसेज म्हटल्यार एकूच मेसेज आहा की जेन्ना कसल्याय गजालीक आमी अप्रोच करता किंवा जेन्ना कसलेय स्किल्स किंवा कोणा बरोबर कॉम्पिटिशन करता, पॉझिटिव्ह स्पिरीट जी आसा न्हू ती सदांच हाय आसपाक जाय.
भले तुका कसली नेगेटिव्हिटी सगळ्या गजालीन आसताच आसता. म्हणजे पॉझिटिव्ह स्पीड आसा. समोरचो मनीस आसा. एक स्ट्रॉंग मेसेज म्हणटा ती पार्टिसिपेट टू विन, नॉट टू डिफीट. ओके. ही इज व्हेरी डीप मेसेज आहा. म्हणजे खंय पार्टिसिपेट करता किंवा कोणा कडेन आतां जसो म्हाजो गोवा टीव्ही हिंदी आसा. बाकीचे चॅनल आसा. हांव तेंच्या बरोबर कॉम्पिटिशन खातीर वचूंक ना. हांव स्वता जिखपा खातीर गेला. पूण तेंकां हरोवपा खातीर वयतना. सो दिस इज वॉट मेसेज आय वॉन्ट टू गिव इट टू द सोसायटी ऑर यूथ, की जेव्हा तुमी कॉम्पिटिशनाक खंय देंवता किंवा कॉम्पिटिशनाक वयता की दुसऱ्या बरोबर स्टार्टअप करता किंवा आनी कितें करता, तेन्ना अशें देंवनाका की तेंच्याकून बरें जावंक जाय, की स्वता जिखपा खातीर कर. खंय ना खंय तरी तूं स्वता जिखपा खातीर करतलो. तूं कितल्या वयर पावतलो बाकी सगळें तुका दिसचेंच ना. सो दिस इज द ओन्ली मेसेज व्हिच आय वॉन्ट टू कन्वे. येस, येस. थँक यू सो मच भाई. थँक यू.